भाजप आणि विरोधी काँग्रेस पक्षान सत्ता स्थापनेचे दावे केल्यात, पण ह्या दोनूय राजकीय पक्षांक पुराय बहुमत मेळचे ना अशें वेगवेगळ्या माध्यमांनी केल्ल्या सर्वेक्षणात दिसून आयले। देखून ह्या दोनूय पक्षांनी अपक्ष आणि हेर पक्षांच्या संभाव्य जैतिवंत उमेदवारांचेर लक्ष केंद्रित केला। हे फावट अपक्ष आमदार कमी प्रमाणात वेचून येतले असो अदमास आशिल्लो, पण सध्याची परिस्थिती उरफाटी आसा। राज्यांत 7 अपक्ष वेचून येतले असो अदमास राजकीय पावंड्याचेर उक्तायला। तातूंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उत्पल पर्रीकार, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड, सावित्री कवळेकार आणि दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांचो आस्पाव आसा। तशेंच इजिदोर फर्नांडीस आणि विल्फ्रेड डिसा हांची नांवां चर्चेत आसा।